मोगाच्या भावा भयणीनो, आज जेजू आमकां सर्वांक सोदून आमचे मुखार हजर जाला. आमच्या सांगात आसा विशेष तरान ह्या पवित्र येवकारिस्तांत तो आमचो इश्ट जावन, आमचो वैज जावन, आमच्या बाळाची सकस जावन, आमच्या कुडयात्म्या घाटाय जावन, आमच्या जिविताक आदार जावन हांगासर तो आज आसा. ताचे विने आमी कितेंच करूं शकना. तसो आमचे बाळ आनी घटाय सर्वस्व हें आमी जाणा. आमचे पैकी सबार जाणांक ह्या दिसांनी खंडीत जावन उपगोन भोगिल्ली आसा. जिवितान बरो सांडिल्लो आसा, धैर्य सांडिल्लें आसा. थोड्यांनी विचारलां जावं की बरो आमच्या देवाक आमची विसर पडल्या काय. आनी तशेंच आतां इगर्जांनी आनी धर्मीक केंद्रांनी
कितेंच पब्लीक मागणें उलोवंक ना. ह्या संदर्भार जेजू आमचे थंय पयस रावला गे खंडीत ना. आमकां खंय जाय थंय तो आयला. हेतून आमच्या घरांनी तो आसा, आमच्या कुटुंबांनी तो आसा, आमच्या सांगाता तो आसा. आज विशेश तरान येवकाराचे सकत तुमचेर वाळोवंक तो आसा. आयल्या वार सांज जाल्लो तरणाटो 15 वर्सां तरणाटो सांत कार्लो आकुती कशें ताच्या जिवितांत ताणें सगळेंच येवकारिस्ताक मान करूंक करशिल्लें. येवकार जेजूक फावो तो मान लोकां मदें हाडच्या खातीर तो वावुरलो. ताच्या घरच्यांक सदांच मिसाक तो व्हड हाडटालो आनी ताणें सुमार 150 वयर येवकारिस्ताची अजापां ताणें ताच्या वॅबसायटाचेर तेणें घाली. तोय वाडोवन येवचो तरणाटो, ताकाय ओडण्यो आसात, ताकाय वायट चिंतनां येतात, वायट भोगणां आसात, पूण ताणें सगळेंच सोम्या खातीर समर्पिलें आनी सोम्याची महिमा परगट करूंक ताणें ताका समर्पण केलो. आज तेच जेजूक आमी हांगासर आराधन करूंक आयले. हांव इतलीं अजापां केल्लो, इतले गडे तो खरो देव म्हणून ताणेंच आपणाकच ताणें परगट केलो. तो सोमी हांगासर तो आमच्या मुखार आसा. आज ताका आमी नमान करया, ताका आमी आराधन करया, ताका आमी वंदया. तुमची जाप आमी तुका वंदिता ये सोम्या. आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू सर्गींच्या उंड्या आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या आत्म्याची भूक निवारच्या आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू जिव्या उंड्या आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या देवा आनी सोडवणदारा आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या मोगा आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू दयाळ्याच्या सागोरा आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू रडतल्यांच्या बुजावणे आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमचे एकच बरवोशा आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या मोगाळ इश्टा आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या सर्गींच्या वैजा आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या जिविताय तारोका आमी तुका वंदिता ये सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या बाच्यावे आमी तुका वंदिता ये सोम्या. ह्या आमच्या सोम्याक आमी नमान करया, आराधन करया. आराधन करून आमी गावया. हे जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडण तुका नमान करता. ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळ्या आमच्या काळजां मनान, सगळ्या आमच्या शक्तीन आमचे सर्वच ताका समर्पण, ताका नमान करया. हांज बडव्यां सांगाता, सांता मोगतां सांगाता आमच्या देवाक नमान करया.
त्या आमी सगळ्या काळजान मनान एका देवाचे स्तुती करता आराधन करता तो वळ आमची पिढी आसता बरी जातली तो वळ आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं खूब जातली तो वळ आमच्या गांवाचे बेसांव पडटलें दाराळ पीक मेळटलें तो वळसर बेसांवांनी आमी भरतले आनी आज तसो सोमी हांगासर आसा ताका आमी नमान करया आराधन करया स्तुती करया ताका आमी संपूर्ण तरान आमकां समर्पिया तो जेजू आमचो सोमी इतांत आमी येवकारिस्ताक येवकारिस्ताच्या जेजूक आमच्या सांगाता येवच्या त्या आमच्या मोगाळ इश्टाक आमच्या सांगाता येवच्या त्या देवाच्या पुताक आमी फावो तो मान दिला गी नांगी म्हणलें एकडे भर चिंतून पळया बोनाफार म्हणलो तो देवशास्त्री म्हणटा पळय आमचे थंय एक आसा दोन तरांच्यो कृपा आसात एक चीप आनी एक कॉस्टली ग्रेस चीप म्हळ्यार उण्या मोलाची आनी एक एकदम मोलाची कृपा उण्या मोलाची कृपा म्हळ्यार घालें वता गे आमी सिदा येवचें एक बकरेचो कुडको केल्ले बरी जेजू कुमगारांक घेवचो आनी वेचें उण्या मोलाचो म्हण सांगलें कितें चिंतचें तातूंत न्हीद जावन जेजू आसा गी ना गी म्हणून आमी चिंतचें उण्या मोलाचें म्हण सांगल्यार ताका आमी शेवचें आमकां जाय जाल्ले बरें जियोवचें जिवितांत परिवर्तन ना जिवितांत परिवर्तन ना पळया सांत कार्लो आकोतीस म्हणटा आमी जर सुर्या मुखार रावल्यार ते किरण आमचे परजळटात ते परजळ आमी भरता आनी ताची ऊब आमकां मेळटा तशेंच जेजूच्या येवकारिस्ता मुखार रावल्यार कितले जाण सांत सांतीन जावचे ना म्हणटा ती बदलावन आमचें तें येता गी आयल्या गी म्हणलें सवाल पळया जेजू निमाणें जेवणाक कितें म्हळें घेया घेया आनी ताणें वांटलो घेयात आनी वांटलो ताणें ताका दिलो पळया आनी थंयसर ताणें मोडलें ताच्या पयलें मोडलो आनी वांटलो मोडिना जाल्यार जायना आमकां मोडूंक तयार ना जाल्यार जेवचो अणभव जायना जेवची कृपा आमचें तें वळना आमचे असलो अहंकार आमचे असलो मोसोर आमचे असलो स्वार्थ आमचे असले पातकांचे सोयेची पातकां वडण्यो सकट आमी मोडूंक आसात आमचे ते बदलावन एक जाय आमचे ते बदलावन येवंक आसा देखून ती आमची चीप ह्या उण्या मोलाचें कितें आहा पळय फावो तो मान दिनासतना फावो तो गौरव नासतना वट्रासे आमी जियोवचे जेजूक सेवन तें सोडया आज जेजूची कृपा कितें ती वर्ती मोलादी कितें ती मोलादी कृपा म्हण सांगल्यार जेजून आपणाक कसो समर्पण दिल्लो तो मोग आमी संभ्रमचो आज संभ्रम करूंक आयल्या जेजूचो मोग हांगासर आमच्या इश्टाचो मोग आमचे पासून सोडवून दिल्या त्या सोम्याचो तो मोग ताणें ताकाच मन खुसा समर्पण आपणा संपूर्ण जीव आमकां समर्पिल्लो मोग देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक आमकां समर्पण दिलो तो मोग आज आमी समर्पण हांगासर आयल्या तर आज हांगासर ती मोलादी कृपा आमी घेवंक आसा त्या सोम्याक आमी घेवंक आसा त्या सोम्या सक्तीन आमी घेवंक बरोवंक आसा तर एक घडी भर आमी खंयसर ताका फावो तें मोल बांदूंक ना एक घडी भर नियाळया आमच्या पातकांची आमी दूख धरया Bogo somya patkamoji bogos bogo somya patkamoji bogos होय सोम्या तुका आमी फावो तें मोल बांदिना आसतना आमच्या जिवितांत आनी एक कितें आसा म्हणले बरी आमी जियेल्या हे तुका शेवणी कांयच बदलावन नासले बरी आमी जियेल्या हे तुजे अशी येवनी कांयच बदलावन नासतना आमच्या सामाजीक कुटुंबा फाटीं गेल्या आमचे थंय बदलावन जावंक ना तुवें एका दाळा मोडन वांटलोय त्या दाळा तूं मरना तयार जालोय शीस मारतीरपणा तयार जालें पूण हांव म्हाका इल्लोय मोडूंक तयार नासलो सोम्या म्हाका आज बक्षी सोम्या
आनी म्हजी जीण परिवर्तन करूंक हांव आस येता. आनी मुखार असल्या जिविता फाटीं परतूं सना. तूं म्हाका जाय सोम्या. म्हज्या पातका वरवीं तुका हांवें दुखयलें. म्हज्या पातका वरवीं हांवें तुजी कठीण शिक्षा आपणायली. ताचेर न्ही वर्तें तुजो वर्तो मोग हांवें होगडायलो. आनी आज संवसारांत इतलो लोक कश्ट जाता, पूण आज म्हज्या पाताक हांव वळखोंक तयार नासतना सोलवालां सोम्या. म्हाका बळ दी, म्हाका बळ दी. म्हाकाच हांव तुका समर्पिता. म्हाका बक्षी सोम्या. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. बोगोस सोम्या पातका मोजी बोगोस. भाव भयणीनो, सोम्याक आमी यार गांदिताना आमी ताच्या लागीं येता. आमी महास्तुत्येंत गावचें आसा. आमी यार गांदिल्ले वरवीं सोम्या तुजी वडवीक व्हड जायना. बगर आमीच तुजे चड आनी चड तुजे लागीं येता. आज सोम्यान आमकां दिल्लें सगळें बरेंपण उडासा काडया. विशेश जावन ताणें कितें केलें थंयसर ताच्या हुंड्याचेर आशिर्वाद घालो. ताणें घेया म्हळें दिलें आमकां. देवान दिल्लें कितलें ना. आशिर्वाद घालो. कितले आशिर्वाद आमचे थंय नात. कितले आशिर्वाद आमकां नात देवान दिल्ले. आमी फकत एक पिडा मात पळोवन आज बसल्या. एक सोलवणी मात पळोवन आज बसल्या. एक आमचे अस्कतकाय मात पळोवन आमी बसल्या. एक आमचे तें आतां कितें आतां दुर्बळकाय मात पळोवन आमी रावल्या. आमचे अडचणी मात पळोवन आमी रावल्या. ना, आमकां सर तरांनी समृद्धीच्या देवा लागीं आमची दिश्टा उबारया. सर देण्याचो दातार तो. आज ताचे ते आमी दिश्ट घालया. आमचे ते कुटुंबाचे सांद्या वगडायले जावंक पुरो. आमचे ते आमचे जावंक आसचे आस्तबदीक उणें जालें जावंक पुरो. आमचे आसली भलायकी उणी जाल्यार जावंक पुरो. पूण सोम्या तें कितें उणें जावंक ना. सोम्या तें बरो नोमता. देखून ताचे हरशीं आमी धांवून आयल्या आज. ताचे हरशीं येवया. ताका आमी अर्गां दिवया. ताणें आमकां आज ताकाच वांटून दिला. ताकाच मोडून दिला. ताका आमी अर्गां दिवया. तुमची जॉब अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हजे लागीं सदांच उलोवच्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हाका सदांच आयकोवच्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हाका ताळण्या धांवन राखच्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हजो हात धरून चलोवच्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हजी पिडा गूण करतल्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हाका भावार्थांत थीर केल्ल्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हजे एकसुरपणां सांगात दिवच्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हज्या जिविताचो भरवोसो जावन आसच्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हजे गुन्यांव आनी अपराध भोगशिल्ल्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या हांव जेजू. काळोखांत आसतना उजवाड दिवच्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हज्या कश्टांत म्हाका सांगात दिवच्या आदार दिवच्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हजो वयस जावन आज हांगासर आयिल्ल्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या म्हाका जेजू. कुरपेंत भरच्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. ह्या जेजूक आमी अर्गां दिवं मस्त आसतलें. आमकां आमच्या कुटुंबांत दिल्लीं बेसांवां दिसपडतो ग्रास आमकां आपल्या वेळार दादोशी पावस हर एक देणी आशिर्वादान दिल्यांत आमकां कितेंच उणें पडना. तो राखता सांबाळटा. पिडेक वखदां धरलीं तो वदाक सून दिता. हर एक त्या आमच्या सोम्या व्हरत्या पातयेन ताका आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती करया. अर्गां दिता तुका सोम्या. अर्गां दिता तुका सोम्या. सगळ्या म्हज्या काळजांत तीन वाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सोम्या. सगळ्या म्हज्या काळजांत
सर्गी दरबार सांडून संसरा कायलोय देखून अर्गा तुका सोमिया कुरसार मोरोन आमची सडवण केली देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजात दिनवाशी मन मोजे उपकार तुजो बावडून बरला मोडा आनंदात अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजात. ओय मोगाच्या भावा भयणीनो, सोम्या घर घांदिताना आमी चड आनी चड ताचे लागीं लागीं येता. जेजू आतां आमच्या लागींच आसा, आमच्या सांगाताच आसा. ताका आमी आयच्या दिसा ताची उतरां आमी आयकुया. सरीसपर तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तुमी मुजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. जशें फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, ते म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाक वाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, सोम्याची उतरां एक घडीभर आमच्या मतींत आमी आठोवया. म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात. म्हणजे थंय एकवटान रावल्यार तुमी सरसंग ते करूंक शकतल्यात. जेजू दाखवाल, आमी फांटे. येवकार दिसता जेजू ताणें आमकां सांगिल्लें हें तुमी करा म्हज्या उडासाक. तेत जेजू आमी येवकारिस्त ताच्या उडासाक केल्लो तो, आनी ताचे आमी तो येवकारिस्तान नीज जावन हजर आसा म्हणून ताणेंच सबारपटी दाखोवन दिल्लें आसा. इटली देशांत लॅन्शियानो म्हणलो एक जागो आसा. थोड्या वर्सां आदी हांव थंय पावुल्लो. थंयसर एक याजाक दुबाव दवरून मीस पेटयतालो. ताका त्या वो फकत उंडो, काली एक बाकरी, हे फकत वायन म्हूण चिंततालो. आनी बदलावन जावची कशी म्हूण चिंततालो. पूण तो मीस पेटयतानंत ताटाचेर एकूच पटी थंयसर ते आशिल्ली वस्तू मास जावन बदलाले. आनी कालचिंतलें रगत, कालचिंतलें वायन रगत जावन बदलालें. आनी तो सगळो तो भियेवन गेलो. आनी कुडले तांणी थंयसर बिस्पाक खबर धाडली. आनी थंयसर ते परिक्षा करन, संवसारांतल्या मस्त विज्ञानीनी परिक्षा करन ते खरेंच एक मास आनी खरेंच ते रगत म्हणून थंयसर ते सांगिल्लें आसा. आजून थंयसर तें दवरलें आसा. आजून थंयसर कितले लोक येवन तें पळोवन पाती येता. पूण आमकां पळयचें म्हणून ना, देखूंक ना तुका आमी तरी तुज्या मोगान आमी पाती येता म्हणून आमी गायता. पळया, थोमासान सांगलें, थोमासाक जेजून सांगलें, पळय तूं पाती येयलें तें पळयलें म्हणून. पळयनासतना पाती येयल्ले बाकी आमकां जेजू हांगासर नीज नीज ताच्या हाता पांयांनी पळोवंक मेळाचें म्हणून ना. ताणें आमकां दिल्ले आपुरबाय गुर्त आसा, साक्रामेंत. हातूंत तो आसा. ही म्हजी कूड, हें म्हजें राग सांगिल्लें तो हांगासर आसा. तें ध्यानचेर पातयेनी दवर न्हू. आमी जियेल्या जाल्यार खंडी जावन दिसपट्ट्या जिवितांत बळ घटाय मेळटली. पळया कितली वडोल सांगली हांवें. 150 वर्नी चड, 150 वर्नी चड आज आपां येवकारिस्ताची जाल्लीं आहात. कोणें येवकारिस्त सेवणो कितें जाल्लें, हे कोणें दुबाव केल्ले 2-3 ह्या जाग्यांनी दुबाव केल्ले गडे असेंत आज आपां जाल्लीं आहात. आमच्याच देशांतय 2 गडे जिबेर कुमगारकान घेताना एकूच पटी
तांदूळ रागात वाडिल्ले आसा मासाचो कुडको जाल्ले आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमकां तशें जायचें म्हणून ना आमी पातयेन येवन आयल्या आमी सोमयात पातये येता जेजू खरोच ह्या येवकारिस्तां हजर आसा आमकां जेजू क्रिस्तांत आज एकवट जाय जेजू ते आमी एक जाय पळया त्या दाळा मात आमी ताचे खरें फांटे जावंक शकता आमी त्या दाळा सांगूंक शकता पिलिपिकारां बरयल्या पत्रान हांव 4:13 वळ म्हाका बॉल दितले सोबे सर्व संगती हांव करूंक शकता पळया म्हाका बॉल दितले सोबे पातयेनी आसून ताचे सांगत ताचे कडेन मागल्यार खंडीत जावन ताच्या बॉलान आमी भरतल्या सोमया वरवींच आमकां सोडवण पळया कोरिंथीकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रान हांव 3:17 वळ आमकां असलो भरोसा आसा देखून आमी धैर्यान आज उलयता तोच आमचो सोडवणदार भरोशान आमी जियेता पळया हो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंब करतात ते आरशे आमी जाता आज आमी खऱ्या भक्तिमनाचे मुखार मागतना ताचे किरण आमचेर फांगतात आनी ताचे आरशे आमी जाता तो आमकां बदलावन करून घेता तो आमकां पातकाचे जैत व्हरूंक सकत दिता सांजू आनी पयल्या पत्रान हांव 5:4-5 वळ देवाची भुरगीं सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमंता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरोंक सकात आज ह्या सोमयाचेर देवाच्या पुताचे पातयेन दवरून आमी सर वायटाचेर जैत व्हरूंक येवकारिस्ताच्या बळान सकता ह्या बळान सकता येवकारिस्ताचे बळ मागून कशें मादर तेरेजान त्या दुस्माना बऱ्यांत कन्वर्टर केलें कशें जुआ मरेवियांनी सदां न्हीत येवकारिस्ता मुखार मागून वायटाची सकत दामान केली आनी थंयसर ताचो गांवत परिवर्तन केलो थंयसर भक्तीपणांतल्या भावार्थनांतल्यान ताची अशी सोम्यासाची ओड नाडलें आज जशें क्रिस्त कश्टांनी उदंड मापान आमी वांटेली जाता जशें क्रिस्ता वरवीं बुजवणी आमकां उदंड मापान धराळ मापान मेळटा कोरिंथीकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 1:4-5 वळ तो सर्व बुजवणेचो देव आमच्या खंती दुखांनी तो आमकां बुजोवन दिता देखून ताचे तावण आमकां लाभलेले बुजवणे मारिफात सक्कळ तरेच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता पळया त्या सोम्याक बुजावण आज घेवया कितल्या कुटुंबांनी मरना जाल्यार पोरुसांय वाचल्लें सुमार 9,000 चड भुरगीं आमच्या देशांत अनाथ जाल्यात तातूंत सुमार 1,500 वयर आवय बापूय दोगांय नात भुरग्यांक दोगांय सरल्यात तली स्थिती ह्या वर्सा जाल्या अनाथ जाल्या थोड्या घरांनी घोव सरला थोड्या घरांनी बायल सरल्या चिवो दिवची ती बायल सोडून खालच्याच पेपर वाचले आमी खंय बापूय निसाक शीत घोटून त्या देशा बाळशाक लायतालो कितले कश्ट आनी कुटुंबां सांपडल्यान ह्या भुरग्यांक आज बुजावण दिवची कोणें ह्या विधो घोवांक बायलां बुजावण दिवची कोणें आज भाव भयणी बुजावण दिवची कोणें आज सोमी आसा बुजावणेचो देव तो हांगासर आसा तो आमचो बुजावणेचो देव आमच्या खंयची दुखणी तोच आमकां बुजोवणेचो देव म्हणून सांपावलान सांगली उतरां आमी आयकली न्ही ताचेर तो हांवें बुजावण घेवया बुजावणेन बरया नव्या भरवश्यान बरया आनी तेच दुखांत आमी रावचें नाका जेजूच्या बळान आमी बदलावन जावया नव्या भरवश्यान मुखले मेटकान आमी परत आमचें कुटांब बांदूंक आमी मुखार सरया दुलभ जेजू ह्या गिताचो घडणार ताका जिवितांत कहली आणवार आयली ताचे कादार फिक्स जाल्लें दोगां चलयो तो मरण पावलो तसो जर्मनीचो जोझफ स्क्रिवान अखेरीक ताणें बरयल्लें कावाण दुसरें खंयचेंच न्ही दुलभ जेजू मोगाळ उद्दार तो बसलो आनी ताणें बरयलें ताचे व्हरतो दुसरो इश्ट ना आमी मोग केली मरतात आमी आशेली मरतात आमकां खाजारांत सैरी घट जाल्ली ती मरोन वेतात पूण जेजू मोगाळ इश्ट आसा पळया तो जो आमकां भलायकी दिता भलायकेचो सोमी तो सांपित्रे पयल्या पत्रान हांव 2:26 वळ पळय आमी
पातकाक मरोन पवित्रपणां जिवचे खातीर कुर्सायल्लो आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां व्हांवयलीं. ताच्या गाया वरवीं आमी बरे जाल्या. ताच्या गाया वरवीं आमी बरे जाल्या. त्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. आज ताच्या गाया वरवीं सगळो पिडा आशिल्लो तो गूण करता. कितल्या जाणां सांगतात न्ही फोन कर फादर मागण्या वरवीं मात बरें जालें. सोमयान आमकां उठयलें, सोमयान आमकां बरें केलें, आशा सोडिल्ली देखतेना जायना म्हूण सांगिल्लें, पूण आतां आमी बरीं जाल्या. खालच्या दिसा एकलो फोन कर सांगतालो हांव बरो जाला, कंप्लीट आशा सोडिल्ली, बरो जाला म्हणून व्हिडियो कॉल कर तो दाखयता. पळया फादर ऑक्सिजन पुरा काडलां, हांव हुशार जालां, पळया. अशी भलायकी तो सोमी दिवंक शकता. ताचेर पातयेन दवरचें. कोण पातयेनी खणटा तो वेता. सोमेचे पातयेनी दोन आज आमी मागया देव जिविताचो उंडो. हे पातयेनीन कितल्या जाणांनी ताचे हांव सकत गेल्ली आसा. कितलीं जाणां सांता सांतिन्यो ताच्या जिवितान फकत काले कुमकार मात्र शेवून वांचल्लीं आसात. काले कुमकार मात्र शेवून तांव सा रिता असाध्याची सांतीन म्हणटा हांव ती एकली फकत कुमगार शेवून ताची निमाणी वर्सां कितलीं वर्सां ती वांचल्लीं आसा. ह्या पातयेनीन पळया कितले जाणां जोसेफ कपाटिनो 17व्या शतमानांत तो 5 वर्सां तो कुमगार काले कुमगार शेवून मात खंयचेय कान शेविनासतना जियेलो. शिवन हें कात्रीन 14व्या शतमानांत 7 वर्सां तशी ती जियेली गई. भाग्यवंत अलेक्झांड्रिना 14व्या शतमानांत 13 वर्सां ती जियेली गई. सान निकोलास 14व्या शतमानांत 19 वर्सां ती खाली कुमगाराच्या बोळान ती जियेली गई. मार्ता रोबीन म्हणली 21व्या शतमानांतच 50 वर्सां फकत कुमगारा बोळान जियेल्या म्हूण हांवें वाचल्लें आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज ते युकरिस्ताची बोळो ते सगळें आमकां सक्तीन भरता. त्या सक्तीन आमी जियोंक शकता. ते सक्तीन आमी जियोंक शकता. तर सांत आतानासी 14व्या शतमानाचो एकलो सांत तो म्हणटा आमी ताचे बरी जावच्याक जेजू आमचे बरी जालो. आमी ताचे बरी जावच्याक जेजू आमचे बरी जालो. आमी आज ताचेर एक व्हरतना आमी ताचे बरी जाता. जेजू आमचे बरी जाता. ताचे आरशे आमी जाता आनी ताचे रगत आमचें तें वाळटना आमचें तें भलायकी वाळोवन येता. पळया आज त्यात जेजू तें आमचो भावार्थ आमी उसारन आजाचे लागीं मागोवंक आमी आज लागीं सरया. ताचो आदाराचे दिसा आमी मागोवंक आसा. देखून जेजूक आमी सांगया आमचे सांगाता राव जेजू. आमचे सांगाता राव जेजू. आमकां एकसूरपण भोगतना आमचे सांगाता राव जेजू. आमकां रोडोंक मेळटाना आमचे सांगाता राव जेजू. आमच्या कश्टा वयर कश्ट येताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमच्या मोगाच्या तावन तिरस्कार आनी दूख मेळटाना आमचे सांगाता राव जेजू. आमकां सोलवणी लाभताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमचे विशीं हेरांनी सूख चिंताप दिताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमची आर्थीक स्थिती अडचणी सांपडातना आमचे सांगाता राव जेजू. आमकां पिडा सोसूंक भोगूंक मेळटाना आमचे सांगाता राव आमच्या जेजू. कुटुंबांत आशांत उब जाताना आमचे सांगाता राव आमची जेजू. जिणी एक वजे म्हूण भोगताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमकां आत्मीक सुखीदार येताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमकां पातकां करूंक थाळण्यो येताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमी चिंतिल्लें योजन निर्फळ जाताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमकां आत्मीक चटवटकांनी उपगोण भोगताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमच्या कुटुंबांत विरगजांनी घुसपड्यो येताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमी एका मनात जियोंक सोलवाताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमी दिसपडतें तुजें भजन करूंक प्रेरण सुकताना आमचे सांगाता राव जेजू. पिडेंक फावो त्या वखात मेळना म्हूण जाताना आमचे सांगाता राव जेजू. वैजांनी आशा सोडताना आमचे सांगाता राव जेजू. आमच्या मोगाच्या नांव सेवा आदार मेळनासतना आमचे सांगाता राव जेजू. त्या स्थितीत जेजूक आमी आपोवया. तुजो हांव मोग करता म्हणून आमी एक फावटी गावया. तुझो हांव मोग करता. तुझो हांव मोग करता जेजू. तुझो हांव मोग करता
तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव गायतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसोना हांव पाटी सरसोना तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझ्या वाटेन हांव चलतलो तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव गायतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया जेजू हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया सगळ्या लोकांचे कश्ट निवारचे खातीर आमी आतां मागया दननुतांक इश्ट जावन विसरल्या इश्टा तूं पापा साहेबाक बिस्पांक ह्या जागां धार्मिका संगी रावून तांणी सुवार्थ प्रसारूंक आदार जामून मागता आमी आज सोम्या लागीं सांगया सोम्या आमचे मागणें आयक सोम्या आमचे मागणे आयक नजरेंतल्यान जियेल्या भगवंत कुटुंबांतल्या जेजू आमच्याय कुटुंबांनी तूं राजवट चलय म्हूण मागता हांव सोम्या आमचे मागणे आयक पातक्यांचो इश्ट जाल्ल्या जेजू वडिलां कालजान आसतना जिवोवच्या भुरग्यांक इवाजना मत उजवाडाय वायट चालीत हांव तांकां राख म्हूण मागता हांव सोम्या आमचे मागणे आयक लाजाराच्या घरा रडल्या जेजू आस्पत्र्यांनी आसऱ्यांनी पिडेस्तां रडतात वळवळतात मरणाच्या घरांनी निराश जाल्यान असल्या सांगाता राव म्हूण मागता हांव सोम्या आमचे मागणे आयक हे मावसाचे वाटे समकारल्या जेजू खंय बेजाऱ्या सोलोवणी मेळटाना आमकां साणी नाका म्हूण परात्ता हांव सोम्या आमचे मागणे आयक पवित्र येवकच हाजरासच्या जेजू आमकां हर एकल्याक तुवें कृपेंत सेवच्याक भक्तीन मानान आनी गौरवान जिवन शिकय म्हूण मागता हांव सोम्या आमचे मागणे आयक आज सोम्या लागीं आमी मागया सगळेंच आमच्या सगळ्या पिडेस्तां पासत कश्टाच्या सुरवां पासत विशेश जावन कोरोना पिडे कश्टांतल्यान पासत मस्त लोक कोरोना डेंग्यू मलेरिया कॅन्सरां एलर्जी हाका लागून कश्टान आसात ह्या सर लोकां पासत मागया देवान ताची खाकूळ दाखोवच्याक सोम्यान तांकां आपूण स्पर्शान तांकां आज बरें करच्या खातीर पळया जर तर थंयसर एका मासल्याचें पींत वापरन तो बी ताचे दोळ्यांक दिश्ट पाटी आयले जाल्यार या थंय जॉर्दानीच्या उदकान न्हांवन थंयसर आयिल्ल्या त्या अधिकारीक भलायकी मेळ्ळी तर जेजून ह्या संवसारांत आसतना थिंपी आनी माती सारोवन जर तर थंयसर दोळ्यांक दिश्ट दिली वय जाल्यार ते एकाच उतरान वायट सक्त्यो ताणें धांवडायल्यो जाल्यार ताणें हात धरून उठयल्या वेळार थंयसर हार मारले उठोवन चलिल्ल्या वेळार आमी पळया जेजूची सकत देवाची महिमा ताका मात साध्य आसा सगळें वायट नाश करूं सगळे पिडा नाश करूं ताचेर भर दिवं आज तोच जेजू हांगासर आसा न्ही ताचे सकत आमचें तें वळताना कितलें बरेंपण आमकां जायनाका त्या सोम्या ती पाती येवन आज आमी हांगासर आज मागोवंक आयल्या
तो जेजू आमकां आज आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बोक्षिता. त्या सोम्याक जिणेंत कांगाल जाताना, खंयची दुखीन बुडटाना, ताका उलो मारतना कांयच म्हाका उण येना. तो आमच्या पासत मेलो, जावं भलायकी दिवच्या तो हांगासर आज आसा. आमी हरी एकलीं आमची गोड पिडेस्त आसात, तांचो उडास काडया, तांचे पासत मागया ह्या घडये. जाल्यार हात उबारनगी, हातांचे ते विस्तारनगी मागया. कोण पिडेस्तात तांच्या काळजार हात हरद्यार हात दोन मागया, दोळे दांपून मागया. सोमी खरो हांगासर आसा. सगळीं त्या पिडेस्तांक थंयसर हार मारल्या सोलोंग केल्लो, दोळे उक्ते करून दिश्ट दिल्लो, थंयसर वायट शक्त्यांक दमन केल्लो, नाश केल्लो, आनी थंयसर तोच त्या थापांक फरमायल्लो. तो सोमी लाजाराक मेल्ल्यांत बरें उठयलो तो तूं सोमी आज हांगासर आसा. आज आमकां तीच भलायकी, तीच पुजावण, तेंच धैर्य, तेंच बळ, तीच पवित्र सकत भरूंक हांगासर आसा. ताका आमी आज भलायके पासत मागया. आतां गंधार गायतना आमचे इतल्याक आमी मागया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बोक्षिता. जेजू 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 कितली मोगाची अंतरली यावर अनाथ जाल्यान जेजू 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 कितल्या जाणांच्या घरांनी मरणां जाली आनी तांकां बुजावण कितले जाण पिडेस्त आस्पत्र्यांत वखद आसोनी वखद नासतना कश्टांत सोम्या थोड्या ऑक्सिजन मेळनासतना तांकां इंजेक्शनां मेळनासतना आनी कितें तांकां आस्पत्रे वचचें कोणी नासतना सोम्या सोम्या आज तांकां आज तो पाव सोम्या ह्या घडी तांचे तें वासान तांकां आपड गुण सोम्या थरावळ पिडेन गुण सगळ्या थरावळ पिडे कश्ट तांकां आज आपड सोम्या आज तुज्या नांवान तांच्या पासून मागता सोम्या त्या अमळ रगा तांचे सोन्या सोम्या त्या अमळ रगा सगळे पिडेस्त तांचेर सगळे तरांनी खंती दुखीन बेजार आसल्यांचेर ती अमळ रगा सोन्या ती अमळ रगा बळा माता खंयच्या वायटाचो प्रभाव पिडेचो प्रभाव खंयचे बॅक्टेरिया व्हायरसो खंयचो वायटस आसल्यार सगळें ती अमळ रगा बळा बांदून हुमटूंक पारवान भुजा आंगान नाश करता जेजू सगळें वायट बसपण नाश जावं सुरका जावं सर पिडेस्तांक सुरका जावं सगळीं सोम्या तुजी सुरका अनुभव करूं पावूं ह्या घडये तांच्या मोतीन काळजांनी तांचे थंय राव सोम्या तुजी पवित्र सकत ह्या म्हणल्यार ते सकत तांच्या माथ्याचे खेळता पांयाचे नाक्षी मुसर तांच्या शिरांनी रक्तनाळांनी हाडासनांनी कुडच्या हर एका भागात जीव काढून पवित्र सकत भरून ताका बळ भलायकी आशिर्वाद सुख संतोष समाधान संतृप्त ताका बोर सोम्या तुझे पवित्र पण तांकां आज बोल पवित्र सकतांचे ते वाळून दी सोम्या ह्या घडये पवित्र सकतांचे ते वाळून दी ह्या घडये तुझे पवित्र सकतांचे ते वाळून दी तांच्या माथ्याचे खेळस्तान पांयाचे नाक्षी मुसर तांच्या शिरां रक्त हाडासनांनी कुडच्या हर एक भागात जीव काढून पवित्र सकत नवी कडचे सकत बदलावणी सकत सगळी देवण येवन ह्या घडये ती बळ भलायकी आशिर्वादान बरोवन दी समुद्र स्तुती करूं सकून दी नवी जिणी धरूं सकून दी नवे उल्हासाय जिवीत धरूं सकून दी भरोसे जिवीत भरोसे फुडार बांदूं सकून दी सोम्या आज तांचे थंय पवित्र आत्मे सकत भरून हमतोन दी जाणवाय गिन्यान भूत गाठाय बळ भलायकी आशिर्वाद सुख संत समाधान संत तांकां येवन दी बावरत भरोसो मोग समाधान संतोष स्वस्तिक सोडदोड बक्षाने स्वतःमाने सकतांचे दी आज देवण येवन दी संपूर्ण महिमान दिवं सकून दी सोम्या तुझे साक्षी तांकां कर सोम्या हालेलुया 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 ದಿವ್ಸ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮೆಯ ಸಕದಿಯ ಗಡಿ ಬೋರ ಮೂಲ ಮರಿಯ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಮನು ತೆತ್ತ ಸೊಮ್ಯಾಕ ಮೂಲ ಮರಿಯ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಭಾವ
पावनात्मने प्रिय पावनात्मने प्रिय पावनात्मने ಇಳಿದು ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ हालेलुया मगाच्या भावांबहिणीनो आता सोमी तुमच्या संगाता येवंक आयतो जाला ताचे बेसांवां सांगाता तो तुमच्या संगाता येता सोबरो तुमकां आतां येवकय सेवंक मेळना पूण जेजूचे ल्हान पल सांते रेज ती सदांच मागताली सोमी हांव तुका हांव सेवंक सकाना पूण तूं ह्या अत्रेकाच्या वेळार म्हजे थंय ये आनी राव तुका हांव अत्रेकान शेवता सोमी म्हण सांगताली आनी अत्रेकान शेवच्या मागणी दिणेची केल्लें आसा आज त्याच अत्रेकान सोमयाक आमी ह्या घडये सेवया आमच्या काळजांनी आमच्या मनांनी आमच्या जिवीत आमच्या कुटुंबांकी ताका आमी सेवया आनी ताका ताचो सांगाती ताका आमचो सांगाती करून घेवया तसो आशिर्वाद ह्या घडये आमी मागया कित्या खातीर तुमी आशिर्वाद मागतात ही घडी बरोबर आसा काडा हे देवडा गीत गावन तसो आशिर्वाद आतां आमी आयती जावया ये देवा विची सक्रामेंताका तुझ्या कश्टान उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडून फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर जोजी येता रास घेताय ससनाच्या ससना
तुझ्या हांव तुझे पात येता हांव तुझे पात येता मुगाळ पुत्रा सवे आंबार मोरी आशीर्वादी